म्हापशा डांगी कॉलनी कडल्या रस्त्याचेर कारीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान कार पडतली। गाडी चालका सयत गाडयेंत 5 जाणांची फामील आशिल्ली। सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना। म्हापसा पोलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। एक्झॅक्ट थंयसून त्या झाडा कडेन ब्रेक फेल जालो, झाडा कडेन ब्रेक फेल जाले आनी सोमते हाडून हांगा मोडयला गाडी। ओके, तुम्ही गाडयेन कितले जाण आमी 5 जाण आशिल्ले। फॅमिली आशिल्ली। फॅमिली घरांतली। खंय वयताली? रेल्वे स्टेशनान सोडपाक चल्लेलो चेडूक आनी जमादार ब्रेक फेल जालो। तुम्ही रावपी खंयसर? वयर हावसिंग बोर्डार। हावसिंग बोर्डान रावपी। कितल्यांक जालो अंदाजे? जालो आसतलो अडेजा 3:30। कोणाक कितें मार बीन लागला? ना, कोणाक कांयच जावंक ना। देवान तो किरपा। तुमकां खंय लागून ना न्ही? ना, कोणाक कांयच जावंक ना। आतां पावयले तुमी काय हॉस्पिटलान बीन गेल्ले? ना 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 ना, ते मातशें आबूज जाला म्हणून चेडाक गेले। सद्या हांगासर एक असो सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी फाटल्या फाटल्यान पळोवंक शकता की कॉलिस कार जी 4 व्हिलर आसा तेजो हांगासर एक्सिडंट जाल्लो आसा। ह्या गाडयेन एक फॅमिली आशिल्ली। अशें कळण्यात येता की ह्या ज्या गाडयेचो जो चालक आशिल्लो आनी ती फॅमिली आशिल्ली ती खंय तरी सुखरूप आसा। आपत्काली हांगासर जी फॅमिली आशिल्ली तांकां कांयच अश्यो इंजरीज जावंक ना। ह्या रस्त्याचेर आमी सदांच पळयता की प्रत्येक म्हयन्याक एक्सिडंट चालूच आसता। ही जी गाडी आशिल्ली ती हावसिंग बोर्डच्यान म्हापसा वाठारांत वयताली। अशें कळण्यात येता की ह्या गाडयेचो खंय तरी ब्रेक फेल जालो आनी तेणी काडली आनी आपल्या उजव्या सायडीन एका रस्त्याच्या झाडाचेर हाडून मारली आनी ती खंय तरी परती जाली। थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे जे आरटीओ आसा आनी त्याच बरोबर म्हापसा पुलीस हांगासर पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा।